आसा माझे ओरिजिनल घर आणि सध्या त्याची कंडिशन तुम्ही पळोवंक शकता कशी कितें आसा ती प्रॉपर तुमकां दाखयतले आणि हे माझे ओरिजिनल घर आसा सो तुमकां दाखयता प्रॉपर कशें कितें आसा ते कंडिशन सध्या। तर हे पळय सध्या म्हणटा तशें हांगसर सगळे ओपन केल्ले आसा म्हटल्यार नळे बीन सगळे काडलेले आसा आणि हांगसर तुमकां यादूच आसतलो की हांगसर आमी सोफा बीन घालताली आणि आतां थंय न्हय सगळे नळे बीन फुटोन अशे पडलेले आसा। सायड बाय सायड हांगसर एक आलमार आसा, पयलीं अशी आलमार करताले म्हटल्यार आयदनां बीन कितें अशें दवरपाक। सो अशी एक आलमार आसा पळोवंक शकता। तेच्या मागीर तुमकां किचनान व्हरता म्हटल्यार ओवरऑल सद्या न्हय सगळे कडेन अशेंच दिसतलें कारण सगळे घर आमचें ओपन केल्लें आसा। तर ही आसा आमचें किचन। ह्या किचनान न्हय आमी भरपूरशे रेसिपी पळयल्या, तुमकांय बीन खबर आसतलें। तर हे पळयात ही आमचें किचन, इवन किचन सुद्दां सद्या ओपन आसा आणि तेच्या मागीर सायडीकूच हांगसर आमचें टॉयलेट बाथरूम, हो आमचो स्टोर रूम हो सुद्दां ओपन केला पळयात। तर हांगसर सुद्दां भरपूरशे म्हटल्यार नळे बीन फुटोन पडले, हो आमचो टॉयलेट आणि तो आमचो बाथरूम सो अशें आसा। सो पहिले ना हे आमचें ओरिजिनल घर आसा आणि तेजी कंडिशन सद्या अशी जाल्ली आसा। सो आतां हॉलान या आनी बेडरूमान या सो थंयूय दाखयता। ह्या घरानय भरपूरशे मेमरीज आसा आमचे, कॅप्चर करीत तितले कमी म्हणू शकता तुमी।